मोशिरका तू विश्वासी मोड कोडो तुझो उस्वाड मोशिरका तू विश्वासी मोड कोडो देवाचे वेदी सोरी हांव येता कुशल काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव येता देवाशी हांव येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवून तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल बाबा भयणांनो, वेगवेगळ्या गोडितांनी आमकां क्रिस्ताचो अनुभव मेळटा आनी होच अनुभव आमच्या जिविताचे चालीक क्रिस्ताक गवाय दिवंक आमकां बोळान बोत्ता. आयज बागीवन फ्रांसीस सावेराच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा ही चिंतनां आमी नियाळतना जायत्यांनी क्रिस्ताचो अनुभव आपल्या कोश्टां आनी दुमाळ्या वरवीं घेतलो. जेजूक गवाय दिवंक आपले रगत वारोलेल्या आलेक्झांद्राच्या बागीवन कातालिनाची परब व्हडा दोबाच्यान आमी ह्या पवित्र जाग्यार समोर उमता. आमच्या दोर प्रांताच्या हें महामंदीर तिका भेटयलां आनी ह्याच पासत आमचो भावार्थ जिवाल सांबाळूंक आमी तिची विनवती मागता. तिचेर आनी बागीवन फ्रांसीस सावेराचे विनवणेन आमचे दुखी कोश्टांक जेजूक विस्वाशी रावंक आनी सगळ्या सुवातार ताका गवाय दिवंक देवाची कृपा ह्या मिसा भेटीक मागुया. आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा वॉट वी डू नॉट हॅव वी कॅनॉट गीव. सादी वस्त आमचे लागीं जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिवंक जायना. जेजूचो खासगी अणभव जर आमचे लागीं ना ताचे गवाय आमी दुसऱ्यांक जावंक पावचे ना. आयचो सेवा धर्म आनी आतांच आयकुली ही सुरवातीची उतरां होच उगडास आमकां करता. आयज जेन्ना आमी अलेक्झांड्रियाची बागीवन कातरेन आमच्या आस्कारीन तिची दोबाची परब समोर उमता तिचें जिवीत नियाळून आमी दर दिसा जेजूच्या खासगी अणभवान वाडूंक आमकांय करपा मागुया. आनी सबार पावडीगुडेक आमकां ह्यो संद्यो फावो जाल्यो जेजूच्या खासगी अणभवान वाडूंक जावं मिसाचे भेटये वरवीं आमच्या खासगी मागणे वरवीं ह्या संद्यांचो आमी सारको फायदो काडूंक ना. ही आनी सगळे आमच्या चुकीची दूख धरून देवाची काकलुती ह्या वेळार उलो करुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. Kyrie
देवाक दिनवासून सगळीं आमी मोहिमा उच्चारी. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोऱ्या वैभवा पासत आमी तुका वाकांता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक, सोम्या देवा देवाचे शेळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो खासगी गरजो हे मिसांत बापा मुखार दवरी. सोर पदवीदार आनी भोव दोयाळ बापा, बागेवन कादारीन तुज्या रोक्त साक्षिणीक आपल्या कोश्टां वळवळ्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. तिच्या जैताचो दीस समोर उमताना हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळण्याचेर मरोपर्यंत जैतीवून जावच्या निरंतरी आमकां तुजो उजवाड दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोब तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलुली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली आनी तें एक नॉस्ट दिसले. तांचें मरण तांचो सत्यनाश म्हूण ही पिशी सोजमोल्ली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय ओमोर जिविताच्या भरवशान भरल्यान तांचीं काळजां. थोडे दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयले. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी ओमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळीं पुरजोलीत जातली आनी उशाल्यांतल्या कितां परी ती धांवतली. ती राष्ट्राची नीट करतली आनी परजांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पर सासनाक तांचो राजा जातलो. ताचेर फाटी येतात ती हे सोत सोजमतली. ताका विस्वाशी रावतात ती ताचे सवे मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विंचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूट मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गावून जातलो. Gayona
आमचो जबाब. रोडण्या दुकानी वोगतात गायोना गावून करतात लुणी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन आसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. रोडण्या दुकानी वोगतात गायोना गावून करतात लुणी. अणभावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात. वय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमच्या खातीर केली आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगटलीं. जबाब. रोडण्या दुकानी वोगतात गायोना गावून करतात लुणी. जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून करतात लिवणी. जबाब. रोडण्या दुकानी वोगतात गायोना गावून करतात लुणी. वेता वेता दुका बरीत चल्ली, हातान घेवन वचपाचें बी. येता येता गितां गावून आयली, माथ्यार मारून कोणच्याचें बरें. जबाब. रोडण्या दुकानी वोगतात गायोना गावून करतात लुणी. भागवत पावलून कुरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणानू, बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सवें बोडाय दाखोवची. आपणाचीच व्हडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानवलोलो जायना, पूण जाची व्हडवीक सोमीक सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानवलोलो. म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलेलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेमाक्षा भोगता ती देवाचीच प्रेमाक्षा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लोगणाचें उतर करून दिलां आनी हे परी एक निर्मोल आंकवार कशी ह्या एकाच पतीच्या हातान तुमकां घाल्यान. देवाचें उतर हें. शिव भट्टमानांक सगलीं उबी रावया. जेजूचे पुतिनी हे फुडें सर, हो मुकूट घे. सासणांक थावन सोमयान तुका तो तयार करून दवरला. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोंडान नास करूंक तांक आसा, ताका अदीक भियात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळोनासतना भुंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तोकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटच तुमी भिवू नाकात. शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक वर्ती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां हुजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय परगडटलों. पूण मनशां हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. आकाळी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भावा आनी भयणीनो, आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस, जेन्ना आमी कातेद्रालाच्या पात्रोनीची आलेसांद्रियाच्या सांत कतरिनाची फेस्त समोरंभता. आयचो मिसाचो विशय जावन आसा क्रिस्ताचो अनुभव आमी घेतला, ताचे गोवाय आमी. हो विशय सांता कतरिनाच्या जिविताचेर आनी तिचे गोवायचेर आदारलेलो आसा. क्रिस्ताच्या अनुभवांतल्यान सांत कतरिनाचो विस्वास इतलो वाडलो की तिणें जेजूक गोवाय दिवंक आपकोशेन आपलो जीव पासून दिलो. कतरिना 14 वर्सांचे इदादेचेर क्रिस्तांव जाता. ज्या वेळार ती बुद्धिवंतूय आसली आनी आपल्या मजबूत भावार्थान आनी हुशारकायेन तिणें दुसऱ्यांकूय क्रिस्तांव केली. कतरिना जियेताले तो तेंप भोव आवगोड आसलो, कित्याक रोमकारांचे पाठशाही क्रिस्तांवांक तेन्ना पिडापीड दिताले. पूण धुमाल्याक भियेन आसतना कतरिना पाठशाया मुखार वेता आनी भासाभास करून जायत्या मनशाक क्रिस्तांव करता. आतां पाठशाय तिचे लागीं काजार जावंक कशी दाखयता. दुबावा विरेत कतरिनाच्या मनान त्या वेळार आयच्या दुसऱ्या वाचपांतली सांव पावलाची उतरां मनांत आयलीं आसतलीं. हांवें तुका क्रिस्ता कडेन लग्न करून दिल्यात, एक निर्मळ आंकवार ओकोळ कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातांत तुमकां घाल्यांत. देखून तिणें पाठशायेच्या काजराची सुचोवणी मानून घेतली ना, पूण क्रिस्ताची निर्मळ आंकवार कशें जिवंक येवजिलें. ह्या पासत पाठशायन तिचेर मरणाचें फर्मोण मारलें आनी कतरिना मर्तीर जावन तिका फावो जालोल्या क्रिस्ताच्या अनुभवाक तिणें गोवाय दिली. मार्तीर हें उतर ग्रीक उतरांतल्यान
आयला आनी ताचो अर्थूय जावन आसा गोवाई. कितने घडलें जायत ह्या 18 वर्साच्या चेडवा सोवें आप कशेन क्रिस्ता पासत जीव दिवंक. हाचो जवाब भावा भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांतल्या उतरांनी आमी आयकला. जंयसर आमचो देव आमकां शिकयता कुडीचो जीव काडटा तांकां भिव नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. आमी फकत एकल्याकूच भिवंक जाय आनी तो जावन आसा देव. कित्याक निमाणे जोडटे दिसा इन्फेर्नाची कास दिवन आमचे कुडीचो आनी ओतम्याचो सासणाक नास करूंक ताकाच पदवी आसा. कोरियांनीच आयचे पयलें वाचप आमकां सांगता फकत पिसाट मनशां चिंतात कुडयाच्या मरणा वरवीं निसंतोन जाता आनी जिवीत सोंपता. पूण आमी क्रिस्तांवां जाणात आनी सत मानतात की कुडीचें मरण फकत एक न्हीद. आनी तशेंच पयलें वाचप आनीक एक सांगता हें न्हिदेंत आसतना पुर्गो तरेन आमचें ओतमें नितळ जातात. कित्याक हे तरेन निमाणे जोडटे दिसा आमच्यांनी आमचें नितळ ओतमें देवाक भेटोवंक जाता आनी अशें आमच्या मोमेवंत कुडी वरवीं देवा सोवें नव्यान आमी एक जातल्यो. म्हज्या मोगाळ भावा आनी भयणीनो ही एकूच जानवाय आसा अशें न्हय जी ह्या संवसाराच्या पिशेपणा मुखार आमी क्रिस्तांव गोवाई दिवंक शिकयता. संवसार जो फकत पयशांची दास्ती काडटा तशेंच वस्तूंचे आशेचो पदवी मान आनी कुडीची खुशालकाय सोदता. पूण आनीक एक जाणवाय आसा जी क्रिस्ताक गोवाय दिवंक आमकां शिकयता आनी जाचे विशीं सांता कातरिनाकूय खात्री आसली. ती म्हणल्यार देव आमचो मोग करता. आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता तुमचे तोकडेचे केस पर्यंत सगळे मेजलेले आसात देखून तुमी भियेनाकात. ह्या पासत व्हडवीक सांगूंक सोदतात जाल्यार देवाची सांगात क्रिस्ताक परगटात उतरांनीच न्हय पूण तुमच्या सगळ्या कोरण्यांनी. भावार्थ दवरात आनी जाणो जायात की आमच्या जिविताच्या शेवटाक आमी देवा मुखार उबी रावतल्यो आनी आमच्या जिविताच्या कोरण्याचो हिसाब देवाक दितल्यो. बरें जिवीत आमी जिवंक नात जाल्यार म्हज्या भावा आनी भयणीनो देव जरूर आमकां खास लायतलो. म्हज्या मोगाळ भावा आनी भयणीनो हें गोंय शार जेजू पासत सांता कातरिनाचे परबे दिसा जिखून घेतलोलें आनी आमी मानून घेवंक जाय तिचे विणोवणी एक परिस्थिती रचून आयली जी आमकां फायद्याची जाली क्रिस्तांव जावंक, देवाक वळखूंक आनी ताचो मोग करूंक. हे परिस्थितीक लागून सांव फ्रांसीस शावेर गोंयांत आयलो आनी आजयेच्या दुसऱ्या स्वातेचेर गेलो आनी थंयसर तांणी जेजूक परगटलो आनी ताचे पासत ओतमें जिखूंक घेतलें. Let me say this in English as well to make it very clear. We are here because of Saint Francis Xavier. Saint Francis Xavier is here and was here because of Saint Catherine of Alexandria. देखून आयज सांता कातरिना लागीं मागुया आमकां क्रिस्ताचो खोल अनुभव मेळूंक आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक क्रिस्ताक गोवाय दिवंक.
एक दिवसां भरलेले काळजान म्हणुया आमी आलेसांद्रियाच्या संत कतिरिना आमचे पासोत्माक सान फ्रांसीस शावेरा सगळीं विरांवया. काळजीदारपणान भावार्थाक गोवा दिवंक आतांच सामको उगडास केला. होच भावार्थ हे वेळार व्हडल्यान आमी उचारी. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस समवलो. आंकवार मारेतायेंत जल्मलो. पोंच प्रता काल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपलो. तो मेल्लें मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. तुवें तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुंचबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. ह्याच बाबर्थान काय आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांक देवाच्या मोळ्यांत वावर करतना कोश्ट, त्रास आनी दुमाळो साबार असले परिस्थितीन जेजू गोवाय दिवंक एक व्हड बाग म्हूण तांणी वळखूंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. सगल्यांक बरेंपण मेळच्या हावेसान आमचे राजकी फुडारी वावरूंक आनी भोव करून समाजाचे देगेक आसलेल्यांची परिस्थिती सुदारूंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जायत्या सुवातांनी क्रिस्ती भावार्थ्यांक कोश्ट आनी दुमाळो भोगचो पडटा. जेजूचेर तांचो विस्वास ओदीक वाडूंक आनी कोश्टां त्रासा मोदें तांणी जेजूक गोवाय दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. हांगा जमा जाल्ल्या सगल्या भावार्थ्यांनी क्रिस्ताच्या अनुभवान दर दिसा वाडूंक आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान वावरांत आनी चालींत जेजूक गोवाय दितोलीं क्रिस्ताची पाटलावतारां आमी जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचे हेरूय खासगी गरजो हे वेळार बापा मुखार दवरुया. भोवकोणवळे बापा, काय आमची मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्या. तुजे काकलुतीन आनी उदारपणान ह्या गरजांक कांदी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कोरावता कोशे. तुजो मोयभोग परगट करूं, शुभ सगळ्याक दिवूं. तुकाच बापा सोड मोचे, Just say
सोगलीं बी रावया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेन आमच्या राखे पवित्र सेवेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटवलेली ही देणी पवित्र कर. भाग्यवन कातारिना तुज्या भक्ताची काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपले कुडीचे सगळ्या वळवळांचेर जोयत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळे आनी सोर्व ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवन कातारिना तुज्या रक्त साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोगतायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सोपूर्णायेन परजोळायताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंचे. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gud por gotuya. तुझ्या कुर्सान आनी पुनर्जीवन पोळा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन आमी मागता. सर्वेस्परा,
आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीचेय खाकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती तिचो पती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोरदुता, भाग्योन फ्रांसीस शावेर, भाग्योन काथारीन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळीं भावार्थान उच्चारी. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Agnus Dei, cui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, cui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणा कापयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोन्या तुझ्या भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुदार म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणीं बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कोम्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोम्याव घेवचो. कोम्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church
may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथॉलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए.
जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, बागयोन कातारिना तुज्या बागयोंत रक्त साक्षिणीक तुजे सेवेंत विस्वासी आनी कोश्टा मोडनांत जोयतीवंत तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या ओत्मीक झुजांत गोट आनी जोयतीवंत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सगळीं बसुया. आयच्या मिसाची भेट समरमल्या फादर प्रिन्सन ओलिवेरा ताका आनी सो बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपोट्या मिसाचो वेळ हे बरी. सकाळीं 6 वाजता 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कोणाकूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडोल घातलोलें आसा थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमच्या उसव्याक आमचें कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज एलेक्झांड्रियाची बागयोन कॅथरिनाची परब आमचे से कॅथेड्रल ताका भेटयला. पुर्बेचे मीस 9:15 वरांचेर हांगासर जातोलें. तशेंच चोत्राय दोवोची आयज सकाळीं 11 वरांचेर मीस आसचें ना. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. Tu Jesus,
आयज